सीएमाच्या रागाबद्दल उलयलो आनी तुमचो सारको पॉयंट फाटल्या 6 वर्सांनी तुम्ही केन्ना सीएमाक इतलो राग आयिल्लो पळयलो तो उलयता म्हणजे बॅकग्रावंड दिता कित्याक एज गोंयकार सुद्दां सामको सो सीएमाक इतलो राग कित्याक आयलो सीएमाक राग कित्याक आयलो ना म्हणजे राग कित्याक आयलो पूण जर ताणें जें म्हटलां तें खरें नाशिल्लें सीएमाक राग येवंक जायनाशिल्लो तो हांसूंक जाय आशिल्लो वा कितें उलयता काय म्हणून सगळे जे आरएसएसाचे आमदार आसा एसेंब्लीन ते हांसूंक जाय आशिल्ले ऑफकोर्स आरएसएसाचे आमदार खूब कमी उरल्या सगळे काँग्रेसीचे उरल्या तांच्या पार्टीन पूण तांणी हांसूंक जाय आशिल्ले इफ इट वॉज अ एस्टॅब्लीश फॅक्ट की बाबा आरएसएसचो तो व्हडलो रोल आशिल्लो आमच्या स्वातंत्र्य संग्रामान जाल्यार ते म्हणूंक जाय आशिल्ले बाबा वेंजी कितें उलयता हांसपाचें आशिल्लें इतलो राग आयलो म्हणजे इट इज अ क्लियर सायन की जे उलयला तातूंत कितें तरी मातशें एक सत्य आसा आनी तांकां तें सत्य लागलें म्हणून हांव येता ताजेरूय येता सो ताणें कोणाची नांवां घेतली ओके आनी सावरकरांची घेतला लोकमान्य टिळकाची घेतला तांणी शिवराम राजगुरूचें नांव घेतलें शिवराम राजगुरू कोण जो वेंजीन स्वता म्हणिल्लें की बाबा शहीद भगत सिंग सुखदेव आनी राजगुरू जेन्ना फाशीचेर चडले तांच्या तोंडार हांसो आशिल्लो आनी ते वंदे मातरम गायत ताणें तो फाशी आपल्या गळ्यार घेतली म्हणून तशें तुमचे 4 कोण तरी नांवां सांग अशें ताणें म्हणिल्लें राजगुरू जेन्ना सीएम म्हणटा की शिवराम राजगुरू आरएसएसाचो मनीस दिस इज अ लाय सीएम हॅज मिसरिप्रेझेंटेड द फॅक्ट्स आनी हें हांव म्हणना शिवराम राजगुरूचे नातू जे आसा तांची नांवां सत्यशील राजगुरू आनी हर्षवर्धन राजगुरू हें कोणें म्हळें की तो आरएसएसाचो मेंबर आशिल्लो म्हणून एक आरएसएसाच्या प्रचारकानूच आपल्या पुस्तकान बरयलें शिवराम राजगुरून स्वता केन्ना म्हणूंक ना आपूण आरएसएसाचो मनीस म्हणून नाय ताच्या नातवान सांगलां की आमकां ताणें केन्ना सांगूंक ना आनी ताणें क्लियरली सांगलां आरएसएसान केन्नाच शिवराम राजगुरूचें नांव घेवचें न्ही म्हणून आपलो म्हणचो न्ही म्हणून बिकॉज ही वॉज अ फ्रिडम फायटर नॉट एन आरएसएस मेंबर सो हे पॉयंट सीएमान फाटीं घेवंक जाय ही शूड अपॉलोजायज फॉर टेकिंग क्रेडीट फॉर द सॅक्रिफायसीस ऑफ शिवराम राजगुरू वेंजीन कितें म्हटलें वेंजी ओनली सेट दॅट तुमी आज जी वंदे मातरमाची डिबेट करता ती इशूचेर जावन वंदे मातरमचे शब्द आसा जे शब्द आसा वंदे मातरमाचे त्या इशूचेर जावनी तुमी तुमच्या सरकाराच्या कामानूय कांय वंदे मातरमाची तुमी वंदना करिना नाय तुमी जेन्ना वंदे मातरम आमच्या फ्रिडम स्ट्रगलाचो एक सावंड ट्रॅक आशिल्लो तेन्नाय तुमी काम केलें ना हो पॉयंट ताणें केल्लो वॉट डीड ही से सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुजलाम म्हळ्यार कितें बरें उदक तुमी मादय विकल्या म्हळें ताणें सुफलाम म्हळ्यार कितें बरी फळां फुलां बरी पीक आसपी जमीन तुमी लँड कन्वर्सना करून ह्यो जमनी नाश केल्या मलयज शीतलाम म्हळ्यार कितें बरें वारें आज एक्यूआय दिल्लीच न्ही गोंयान 100-200 पाविल्ले आसा सो वेंजी ओनली सेट दॅट यू स्पीक ऑन द इश्यूज इफ यू रियली वॉन्ट टू गिव ऑनर टू द पोयम वंदे मातरम सो हांव कितें म्हणटा आमी परत ह्या इशूचेर येवया वेगळ्याच डिबेटीचेर वचूं नये जर भारतीय जनता पार्टीक ह्या इशूचेर आरएसएसाच्या इशूचेर जर डिबेट करपाची आसा वी आर रेडी वी आर नॉट चॅलेंजींग but we are ready for the debate. As president of Aam Aadmi Party, I invite my counterpart of Bharatiya Janata Party, Bab Damu Naik. If he is interested, if he wants to put his points on record, आम्ही एक वेगळी डिबेट करूया ऑन आरएसएस रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल पण ती असेंब्ली नंतर करूया असेंब्लीचो टाइम आता ह्या मुद्द्याचेर वेस्ट करू नये लेट अस टॉक अबाउट द इश्यूज अँड लास्ट पॉइंट आय वॉन्ट टू मेक इज काल सीएमान म्हटला कि Wenzy has no right to say this and say that. I'm sorry, Wenzy has the right to say anything in the assembly. He's protected by the member privileges. आणि सीएमांनी आपल्या कितें ते आपल्या इनर सर्कलांचो कसो वागता पळय न्ही ते असेंब्लीन वागचें न्ही दीस इज अ हाऊस ऑफ द पीपल आनी लोकांचो रेस्पेक्ट दवरपाचो ही शूड स्टँड हियर आन्सरेबल टू द पीपल. He is not here as just the CM. He is here to answer to the questions raised by the opposition. So, ताणी कोणाचोच हक्क उलोवपाचो हक्क काडचो न्ही आनी आमी हाचो पूर्ण निशेध करता.